जाय अशी गोंयांत? पळय कशें आसा, हांवें आयज कॉलिंग एटेन्शनाक हें उलयल्लो आसा की सरकाराची चूक आसा. हो BJP सरकार जो आसा तो एवरी टायम लोकांचेर घसडोवपाक सोदता. आतां हो जो वॉर सिच्युएशन आसा, हो वॉर सिच्युएशन केन्नाय जावपाक शकता आनी तेकाच लागून पॅन्डेमीक टायमार पासून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक डिसिजन आसलो की जो पेट्रोलियम रिजर्व जो आसा प्लांट तो इम्प्लिमेंट करतले. एक उरिस्सा आनी एक कर्नाटका हे दोन कडेन तेंच्यांनी प्लांट इम्प्लिमेंट करतले म्हणून सांगलेले 4 MMTचो आनी एक 2.5 MMTचो. आतां सरकार कितें करता की सरकार बर्डन जो आसा तो आयज सामान्य लोकांचेर घालता. आतां गोंयकारांचेर बर्डन ऑलरेडी पडलो. 60 रुपीज जो LPG आसा तो वाडलो. तशेंच आतां पेट्रोलूय वाडपा आसा. 24-25 दीस जाले म्हणटकूच हें पेट्रोल जें आसा तें डबल रेट जातली. हें तुमकां आयजूच सांगता हांव. सरकार कांय करपाचो ना. सरकाराक आमी डिमांड केल्लो की एटलिस्ट तेंची वेट कितें आसा तें तरी कमी करपा. मात तो आपण विचार करतले म्हणटा. म्हटल्यार आयज ते विचार कांय जावपा ना. मिस्टेक ह्या सरकाराची आसा. कित्याक 2021तल्यान ते प्लांट जी इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आसलें आनी ते आयज एक्झिक्यूट जावंक जाय. कित्याक तितून स्टोरेज केल्यार 6 म्हयने तरी जे पेट्रोलियम आसा ऑल ओवर इंडिया आमकां मेळटले आसले. मात हो सेंट्रल गव्हर्मेंट डबल इंजीन सरकार जे गुणगाण हांगा गायता पळय ही फेक जाल्यार फोटिंगपणां जाल्लीं आसा. आनी स्टेट गव्हर्मेंट हेतून कांय करपाक शकना. आयज स्टेट गव्हर्मेंट फक्त आडोवन दवरूंक शकता कमी रेट करपाक, वेट डिक्रीज करून. सो हितून इतलेंच कळटा ह्या सरकारा कडेन आयज तें एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाचें लायकी उरलेली ना. ते फक्त भोपके दिवपाचे. आयज रिणां काडून हो सरकार चलता, इव्हेंट करता रिणां काडून हें फक्त तेजेर उरलां. आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. हें आयज रेटी वाडटल्यो पळय एक 20-25 दिसां भितर ह्या पेट्रोल डिझलाची रेटी वाडटल्यो त्यो सगळ्या गोंयकारांक भोगच्यो पडटल्यो. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.